सध्या मी असा पुणे औद्योगिक वसणुकीतल्या उजो पालोवपी दळा कडेन ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन औद्योगिक वसणुकेत आज दनपारां 3 वरांच्या सुमाराक एक भिरांकूळ घटना घडली. जातूंत एका कंपनीच्या संरक्षक भिंती लागसर पत्र्यांची शेड उबारून रावपी 3 कामगारांक मातयेपणां ती संरक्षक भिंत कोसळिल्ल्यान मातयेपणां पडोवन चिड्डोन मरण आयलें. हे घडणुकेत त्रिनाथ नायक पिराय 47 वर्सां रावपी ओरिसा, मुकेश सिंग रावपी बिहाराचो पिराय 38 वर्सां आणि दिलीप कुमार यादव पिराय 37 वर्सां रावपी बिहार ह्या 3 जाणांक मातयेच्या ढिगाऱ्यापणां पडिल्ल्यान चिड्डल्ल्यान मरण आयलें. हे घडणुकेंतल्यान अंकित कुमार यादव हो बिहारचोच आनी एक कामगार तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. उजो पालोवपी दळाक ही घडणुकेची म्हायती मेळना बरोबर ताणें घडणुकेच्या सुवातेर धांव घेतली. मागीर JCBच्या आदारान ती माती कडेक काडून तांकां त्या चिड्डल्ल्या कामगारांक भायर काडून तांकां फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय तांकां दोतोरांनी मृत जाल्ल्याचें घोशीत केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान हांव शेखर नायक.